बट जर उलोवन जर ते सारकें सांगत जाल्यार फुडलोय मनीस त्याच टोनान सांगतलो आनी त्याच टोनान आमी हांगा म्हणून कितें कोणाचे ऑल्दो वी आर देर फॉर द पब्लीक एंड आय हॅव एज एन ऑफिसर ऑलवेज बीन देर वेदर इट इज इन रेवन्यू ऑर अदरवायज ऑलवेज स्टूड फॉर द पब्लीक एंड अदरवायज ते आयकपाक जर ते सारकें सांगतले हांवें तुमी पळयलां की हांव आय वॉज रिप्लायींग टू देम बट जेन्ना एक एज अ क्रावड म्हणून कोण उलयतात जाल्यार ताका एक मिनींग उरना आनी तें मिनींग उरल्यार सांगपूय बरोबर जायना आयकपूय बरोबर जायना. So they have some grievances on yoga day. At the yoga day जो आशिल्लो की there have been we have employment agencies with the government आणि खुबशे वेळार अशें जाता की under the rules also it is permitted की whenever you have such situation where completing the maybe entire process or otherwise it goes through a process of which is process of nomination or otherwise. So अशा ह्या वेळार हे फावटी जी एजन्सी बाय ड्यू प्रोसिजर थ्रू ministers of honorable ministers of rule and has been approved otherwise has been given to one empaneled agency of information and publicity. आता त्याच्या नंतर इव्हेंट झाल्यानंतर काम कितें आसता की दे रेज द बिल आय हॅव कमिटी हू व्हेरीफायज द एंटायर bills that are being submitted. अजून काय बिल सबमिट सो दॅट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम वेअर दे आर गेटिंग दॅट व्हॅल्यू आय डोंट नो. सो जेन्ना ती बिलां सबमीट केल्यानंतर ती स्क्रुटनायज जाता व्हेरीफाय जाता ती सर्टिफाय केली वता बाय द कमिटी देन अगेन चेक्ड बाय द डिपार्टमेंटल प्रोसेस दॅट अकाउंट सेक्शन आणि अशा वेळार इट गोज टू फायनान्स डिपार्टमेंट अगेन स्क्रुटनायझीस देम and then again it goes to cabinet and such cabinet approvals only after that is obtained. I think we can release the amount that is being used for that particular event. आता हातून इट इज व्हेरी प्रिलिमिनरी स्टेज जितले तांच्यांनी म्हणल्यार तांचो अधिकारान ते पण बोवाळ घातलो की म्हाका दिसता फॅक्च्युअली उलोवपाक जाय फॅक्च्युअली वॉट आर द फॅक्ट ताणें एक व्हॅल्यू म्हटलो आनी खंयचो व्हॅल्यू म्हटलो तो जेन्ना म्हाकाच खबर ना व्हॅल्यू आय डोंट नो फ्रॉम वेअर दे आर गेटिंग दॅट व्हॅल्यू आय डोंट नो तो म्हणटा कोणी स्टाफ खंयच्यान स्टाफान ना तशें न्ही कितें आसता जेन्ना bill has not been raised so neither I can tell the amount nor otherwise so we have given the BOQ items तेन्ना आमचें कितें लागतलें so since it was on so we will verify market survey आसता मार्केट जो रेट आसा ताजे तो म्हणटा पळय ताका हांवें सांगलें की अशें कितलेशे इव्हेंट जाता तो म्हणटा 15 रुपया प्रत्येक कडेन 15 रुपया देर मे बी डिफरंट इव्हेंट इफ यू गो टू एन यू go to a particular event you'll find